Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आणि ह्या फ्लडाक आमकां एश्युरन्स दिला की 2-2 लाखूच आमी दितले म्हणून हांव परत विनंती करता 2 लाखान ह्यो गोष्टी जावच्यो ना। दुसरी गजाल गव्हर्मेंटाचे इंजिनियर अजून गव्हर्मेंटाचे डेप्टी कलेक्टर थंय पावल्या पूण गव्हर्मेंटाचे इंजिनियर थंय पाविल्ले म्हाका दृश्टीपंथाक येवना। कारण जी घरां बुडल्या त्या घरांची प्लिंथ हायट जर पळयत जाल्यार परत येदा कदाचित असो जर हुंवार येत जाल्यार परत ही सगळी घरां बुडटली। त्या खातीर आतां घरां बांदता आसतना गव्हर्मेंटान पयलीं म्हणजे ताची प्लिंथ हायट कितली दवरपाची ना जाल्यार गव्हर्मेंटान ही सगळी घरां शिफ्ट करपाची हें दवरपाक जाय। एका वटेन गव्हर्मेंट जांची घरां सुद्दां तांच्या नांवार ना तांकां घरां दिवपाक पळयता आनी जे आमचे स्थायीक हांगचे लोक आसा तांकां पायदळीच उडयता। ही स्थिती आज गव्हर्मेंटान तयार केल्या आनी ह्याका ब्लेम करता आसतना हांव परत गव्हर्मेंटाक शिटकावणी दिता की येदा कदाचित तांणी जर ही घरां येता त्या डिसेंबर पर्यंत बांदून दिली ना हांव मागणी करता ही सगळीं घरां सादारण 15-20 कोटी रुपया पडपाक गव्हर्मेंटाक व्हडले न्ही। आज जी घरां मातयेचीं आसा ती पडल्या ती जर बांदतलो सादारण 3 रुमाचें एक घर 8,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आणि येदा कदाचित प्लिंथ हायट जर चड जाली आसत जाल्यार 9,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर पडली। साधारण 50 स्क्वेअर मिटरचे घर बांदपा खातीर 4.5 लाख सुद्दां रुपया लागचे ना आनी गव्हर्मेंट कॅन एफोर्ड दीस। जर गव्हर्मेंट मेळत तशे पयशे तुमकां खबर ना की पयरूच हांवें सांगलां म्हालसा देवीची जी आमची वेर्णा म्हालसा देवी आसा जी आमची मोगो पक्षाची कुलदेवता आमची कुलदेवता 12 कोटीची पयली फेजी 13 कोटीचे पयले फेजीचें काम चालू आसा। घेच म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना। दुसरे 100 कोटीचें काम तुमी घेतला तेंय करपाचें तुमी मुखार घेया पूण तातूंतले थोडे पयशे एटलिस्ट गव्हर्मेंट एक 25 कोटी जर ह्या वादळ जाल्यार तांकां जर हेल्प करपाक कुशीन दवरले आसत जाल्यार ह्यो गोश्टी साकार जाता। पूण गव्हर्मेंटाक हें करपाचें आसा की ना हें गव्हर्मेंट दाखोवन दिना। गव्हर्मेंट दौरे करता प्रत्येक मतदारसंघात आपले मनीस निवडून येवपा खातीर कमिटी काडटा महिला कमिटी काडटा अध्यक्ष काडटा महिलाचे आनी हे आयोगाचे अध्यक्ष सगळे कडेन भोंवता तरी आसतना गव्हर्मेंटाच्या तकलेन येना। खांडेपारा मुड्डेर ST फॅमिलीचे 7 पिरियड आशिल्ले घर जमीनदोस्त जाला म्हजे बरोबर जिल्हा पंचायत सदस्य आशिल्ले आनी डॉक्टर केतन भाटीकारूय आशिल्लो। हांवें स्वता पळयला आनी तांकां एश्युरन्स दिला आमी की 3 रुमाचें घर आमी बांदून दिता म्हणून पूण तें 3 रुमाचें घर तांकां पावतलें 7 जाणां की ना हाजेर गव्हर्मेंटान चिंता व्यक्त करपाची आवश्यक। एकट्याचें घर तर थंय धडेर उबें आसा आनी ती धड कोसळ्या ती जर धडूच बांदतलो जाल्यार आज 15 लाख रुपया जाय। घर सोडूनच ती धड बांदल्या नंतरूच हें घर रिपेर करूं शकता आनी तें ह्या गरीब ST फॅमिलीक शक्य आसा काय कितें हें गव्हर्मेंटान वचून शहानिशा करपाची आवश्यकता। ऑनलायन शिक्षणाची घडी अजून बशिल्ली ना। सरकार जापो दिता एक्शन जायना। मुख्यमंत्र्यान खंय गांवागांवांनी वचून परिस्थिती पळोवची। 2 असेंब्ली जाल्यो गव्हर्मेंट एंड ऑनलायन एज्युकेशनाचेर आमकां एश्युरन्स दिल्ले आनी गव्हर्मेंटान सांगिल्लें की ऑनलायन एज्युकेशन चालू जातलें प्रोवायडेड प्रॉपर कनेक्टिविटी आनी प्रॉपर जे ट्रान्समिशन आसा तें प्रत्येक भुरग्या आनी प्रत्येक गांवांत पावतलें म्हणून। अजून पर्यंत ह्यो गोश्टी गव्हर्मेंटाच्या पांयेपणाच आसा। मुख्यमंत्र्याक म्हजी नम्र विनंती परत कोपरा पासून नमस्कार करून की ताणें प्रत्येक बारीक गांवांत वचचें प्रत्येक गांवांत इंटरनेट सेवा पावल्या कनेक्टिविटी पावल्या आनी भुरगीं सारकी शिकता हें पयलीं पळया। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।